नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव श्रीमती सुधा मूर्ती हांगेली अदृश्टाक हेळो म्हणले काणी सांगता. एकावांतू अलका म्हूण एक चिली शिली. तिगेल बामणाल नांव रवी म्हूण. रवीक एक सांशें काम. तशें जावन तांगेलें एक जिवनय सामान्यशें. मस्त एक दुड्डनी ना तांगेल्यागे. अलका तेंची बेजारू. तिका मस्त कापड घालका, भांगर घालका, भोंवका म्हूण पुरा मस्त आशस. जाल्यार बामणालें कामान तें पुरा जेवचें न्हय. तोच एक बेजार आशिल्ली तिका. एक दिवस ती घरा रांदपा जाय जाल्यार सामान हाडूंक एक पट्टी बरोवन एक आंगडी वता. आंगडीच्या लागीं ती पट्टी दितना एक घोड्या गाडयेन राबता आंगडी येद्राक. तांदूकून एक बायल मनीस देंवता. तिणें गळ्याक हाताक भर भांगरां नग घाला. व्हडलेक पट्ट्याक कापड न्हेसल्या. तीण आयली कुडलें हो आंगडीचो अलकाल पट्टी थंय दवरता आनी त्या मनशे लागीं ती कसं जाय म्हूण पळोवन तिगेन सामान दिवच्या सोर करता. अलका भारी बेजार जाता. हांव सदय येता गेला आंगडी, हातां धरलें मिगेल पट्टी तोग दवर न्हू, तिका दितस मू हो. हें पुरा श्रीमंतीके प्रभाव न्हय म्हूण लेखता. मागीर त्या मनशेन वतरी ती आंगडीच्याल्या निमगिता. ती कोण बायल मनीशी म्हूण निमगिता. तेन्ना तो सांगता, ती रायाल आसतना भितर आस पळय तो ज्योतिशी, तागेल बायल. ते ज्योतिशी रायाक पुरा भविश्या विशयो आनी पुरा सांगतल मनीशो म्हूण सांगता. ती घरा येता आनी रवील्या सांगता, तूं वय भाई एक ज्योतिश जावन 4 जाणां मेळची एक सांतेल्या वचून बेसुका. तुका तेन्ना लायक दुड्ड कमाई जाता म्हूण सांगता. तेन्ना रवी सांगता, कसो उलयत तूं? म्हाका ज्योतिश्याच कसले विशय गोतना. हांव कसो सांगची जनाक म्हणटा. तें पुरा म्हाका गोतना. तूं पाय वच्चुका चीची म्हूण सांगता. आनी ती हेर दिसू बामणाक थोडे गुल्ल दिता, खांद्यार एक शाल आनी घालता आनी वचून बश्यात थंय म्हूण वत आयकून सांते पेटयता. रवी उपाय नातील थंय वचून बसता. सुरवेक तागेल्या कोणाय येनाची. मागीर थोडे वेळान एक बायल मनीस येता. येवन तागेल्या निमगिता, काली हांव घरा रांदप करतना म्हगेल वज्रा मुद्दी खंय काण दवरल्या, म्हाका ते उडगसूं येना खंय दवरल्या म्हणून. ती हुडकून गेल्या. म्हगेल बामणा भारी बेजार जातालो. ताण दिलेली मुद्दी ती म्हाका म्हूण सांगता. तूं एक सोदून काण सांग म्हाका, गुल्ल घाल न्हू, प्रश्न दवरी म्हूण सांगता. रवी भंय जाता. ताका कसो म्हणो गोतना हें गुल्ला विशय. तो भिवन गुल्लशी घालता. मागीर उडगास करता. रांदपा खंय दवरून आसतली मनीशी. मागीर ताका तागेल्या अम्माल आनी उडगास येता. अम्मान फुडें रांदप करतना वसरी भितरी कसले वरलल चिल्लर दुड्डनी पुरा खंयचे कोथंबरी डब्यांतू, जिऱ्या डब्यांतू घालचे आशिल्ले. थंय एक रांदण आशिल्ली, थंय उज्जा पेट आशिल्ली. कसकी आलोचन करता. तागेल्या तोंडां दवरून उज्जा पेट म्हूण एक शब्द येता. तें आयकल कुडले ती मनीस धांवता तिगेल घराक. आनी एक अर्द घंट्यान खुशेन धांवन येता आनी सांगता, तूं कितलेक लायक भविश्य सांगता. तूं सांगील समज हांव मुद्दी उज्जा पेटां दवरलेली, म्हाका विसरूनू गेलेलें. म्हाका आतां खुशी जाली तुगेल वेरी घे म्हूण ताका एक भांगरा पावली दिता. रवी तें घेवन धांवन घरा येता आनी अलकाल्या सांगता, कसलकी अदृश्ट आशिल्ली माराय दी. हांव आज वांचून व्हरलो आनी मुखार म्हाका तूं थंय पेटोवं नका. कशी जाली म्हूण म्हाका गोतना हें म्हूण सांगता. तेन्ना अलका हांसता. हांव सांगलां न्हू तुका मेळटा म्हूण दुड्डू म्हूण म्हणटा. तितले भितरी अशान कसो जाल्ला म्हणारी त्या दीस रात्री, फुडल्या दीस रात्री रायाले आसतना भितरी 40 पेटी भांगर चोरी जाल्या. व्हड एक चोरी. राया जोरू कोपू बेजारू पुरास. तो तागेला आसतना ज्योतिश्या आपूण निमगिता. गुल्ल घाल न्हू, प्रश्न दवरून सांगत आनी खंय सच म्हणून चोर म्हूण निमगिता. त्या ज्योतिश्या कांय कळना ताका. तेन्ना आनीक मनीस सांगता, राया काली मिगेल बायलेक सांते भितर एक नवे मनशान तिगेल हुडकून गेलेली मुद्दी खंय आस म्हूण सांगला. ताका पयश करोया म्हूण सांगता. जालें नवें. रवीक आसतना व्हरताची. रवी भिवन वता. ताका कसो गोतोस ज्योतिश्या विशयो. तेन्ना राय सांगता, म्हाका हें चोरी कोण केल्लेलें, हें भांगर खंय आस, चोर खंय आसची म्हूण म्हाका तूं सांगलें जाल्लें.
नाजाल्यार तुका हांव कारागृहा घालता म्हूण म्हणटा. रवी कसो सांगचें म्हूण कळना. तो सांगता जायत राया हांव प्रयत्न करता, म्हाका एक 40 दीस दी तूं म्हूण सांगता. आनी घरा येता आनी अलकाल्या सांगता जाल्ले मेगेलो अदृश्टा खेळ जाल्लो आनी पळय सिदा कारागृहा वच्चें, रायान अशेश म्हणलां म्हूण सांगता. अलकाकय भारी बेजार जाता. अयो मेगेल अपसुवार्तान अशें जाल्ली मुये, तूं न्हू तर तुजितलें आशिल्लो, हांवें तुका वत्ताय केल्लें म्हूण ती मस्त रडटा. आनी ती सांगता हांव रायाल्या वचून बदल सांगता आमी फटी केलें म्हणून सांगता. तूं त्या बिणी रायाल्या सांगल्यार आनीक एक कोप येता ताका, जेन्ना मोस करूं आमी गेलेली म्हूण जाता न्हू तर बैसा कसो जाता कितें. आनी 40 दीस ताईं हांव सदळचें म्हाका जाय जाल्यार कसो की खाव न्हू, पिव न्हू, जेव न्हू, शिक्षेचे उडगासूय करना अशी दीस काडटा म्हूण सांगता. आनी सीदा वासरी वचून ताका प्रितीच खाण म्हळ्यार खाजूर, ते खाजरा डब्बो उमटी घालता आनी मेजिता तांतूं भितर भर ती 40 खाजूर आसाची. जालें न्हय, दिसा एक खाजूर हांव खाता आनी खुशेन आसूं प्रयत्न करता म्हूण सांगता. अशान चोरांक कसो जाला म्हळ्यार तांणी खांपून व्हेल्ल्या वय ती 40 पेटी म्हळ्यार व्हडलो सामान जालें न्हू तें. खंय व्हरची तांणी, कशी व्हरची सिरकून पडटा न्हय. तांणी एक तोळो ट्रायल वयर दवरला. राय कसो करतस, चोराक सोदून काडूंक कसो कसो करतस म्हूण तांणी पळयतर आसाची. तांकां कळ्ळें रविल्या सांगलां सोदून काडूंक म्हणून. चोरालो मुख्यस्त सांगता, एक चोरा सांगता तूं आज रात्री त्या मनशाल घरा वस आनी कण्णीन दुखून निलकून पळय तो कसो करतरस म्हूण पळय म्हूण सांगता. चोर येता आनी रवील घराल्या दुखून भितर निलकता. तेन्ना रवी एक खाजूर काणू खाता आनी एक कैद जाल्लें. 40 भितर एक गेल्लें म्हूण म्हणटा. तेन्ना पयलींच्याच चोराक कळ्ळी ताका हांव हांगा आयिल्लें म्हूण. धांवता, ना 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 तो मनीस बदक उद्दन तसो, ताका कळ्ळी न्हू हांव आयिल्लें. तो म्हणालो एक कैद जाल्ली म्हूण म्हणालो म्हूण म्हणटा. वय वय खंडीत वय, पाय तुमी दोग जण वचून पळयाची म्हणटा तो चोराल मुख्यस्त. हेर दिवस दोग जण चोर येताची. हो दोनी दिवस आनी खाजूर खाता आनी सांगता दोनी कैद जाल्ले, 40 भितर दोनी उणी जाल्ले म्हूण सांगता. तो चोरूय धांवन येता, दोगांय धांवन येताची. नाराया बदल ताका कळटा म्हूण सांगता. तेन्ना हेर दिवस ते 1 जण चोर वताची, 4 जण वताची. तशी तांणी तीस दीस एक चोर चड जावन थंय वचून पळयतना वो तशी सांगतास. धांची दिसू तो खाजूर खावन 10 कैद जाल्ले आनी 40 दुखून 30 व्हरले म्हूण सांगता. तांणी भित्ता म्हळ्यार इतली भिताची. कडे तशीची सदळ जावन 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 40 दिसू तांगेल मुख्यस्तूय येता कण्णे भितर निलकूक. रवी कडेच खाजूर तोंडां घाल चाबून चाबून खाता आनी अलकाल्या सांगता जाल्ली गो काम जाल्लें, 40 कैद जाल्ले म्हूण म्हणटा. हें चोर घरा भितर रवील घरा वचून बागील बडा 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 दणयताची. रवी बागील काण पळयता तेन्ना तांणी तागेले पांयार पडूं, आमी तें चोर, तूं सोदून काडली न्हू आमकां रक्षण दी. आमी बदल जाल्यार व्हडली कांय चोर न्हय, आमी कोणाकय दिश मारनाची. आमी खाली एक भांगर काडलेलें, आमी तांतूंत कसले काणी तें तशी आसा, हांव दित्ता तुका. आमी एक राया चिरकना तशें पळोवन घे म्हूण सांगताची. हाका खुशी जालें, कळ्ळी न्हू भांगर कयस म्हणून. तो सांगता जायत, आतां तुमी तें भांगर पुरा व्हरून गांवां भायर एक व्हड गळी रुकस ताजी मुळां दवरून येयाची म्हूण सांगता. हेर दीस तो खुशेन रायाल आस्थाना वता आनी सांगता राया 40 दीस ताई आमगेल तपस्याचे पुरा उपयोग करून म्हाका एकच सोदून काडूं जातात. तुका चोर कैस म्हूण जावका की भांगर कैस म्हूण जावका म्हूण सांगता. तेन्ना राय सांगता म्हाका सुर्या मेगेल भांगर जावका म्हूण सांगता. जायत तावळी हांव सांगता तुका, गांवां भायर एक व्हड गळी रुकस न्हय, ताची मुळां तूं तुगेल 40 पेट भांगर येस पळय म्हूण सांगता. रायू जना पेटोवन पळयल्यार बदल मेळटा तागेल भांगर पुरा म्हापशी मेळटा. राया भारी खूश जाता. तो सांगता रवीक पांय दुखून तूं मेगेल आसतना ज्योतीश जावका म्हूण सांगता. रवी सांगता ना राया 40 दिसान तूं हांव केल्लें पुरा सिद्धी खाल जाल्ली. म्हाकात कसले विशय सांगू साध्य ना, मेगेल पुरा पुण्या बल गेल्लें आनी हांव कांय प्रयोजन ना, हांव ज्योतीश जेवचें साध्य ना म्हूण सांगता. आनी रायान दिल्लें उडगीर आनी पुरा घेवन घरा धांवन येता आनी अलका सांगता वपास एक दृश्टा खेळ जालो गो आमगेलो वटू, आनी आमी हांगेर आपची नाका वचा, मेळ्ळी न्हू जाय जाल्लें तितलें म्हूण सांगता.
आनी अलका घेवन हिंगडो गांवां वचून आनी गम्मते जीवन करताची चिरणवानो काणी कशी जाल्ली. नमस्कार.